Opposition is growing against the proposed new river casino in the Mandovi, with concerned citizens submitting a formal letter to the City Corporation of Panjim. A delegation met the CCP mayor and the commissioner on Monday, urging that a resolution opposing the casino can be placed before the council. पहिली म्हळ्यार हो सगळो एक पणजेकाराचो ग्रूप आमी सगळे पणजे रावता पणजे काम करता आमकां पणजेचो मोग आसा म्हणून आमी आज हांगा आयल्या आयचो जो इश्यू आसा तो मेनली रिगार्डिंग कॅसिनोज आता तुम्ही जाणा कितलीशीच वर्सां जाली कॅसिनो गोंयान पणजेन आसा आनी सगळो त्रास तो पणजेकार सोंसता पयली 6 कॅसिनो लायसन्सीस आशिल्ले धाकटे कॅसिनो आशिल्ले फाटले 12 ते 15 वर्सां पूण आमी पळयलां की एक धाकटो कॅसिनो काडटा ताच्या पेक्षा व्हडलो हाडटा तो परत काडटा आनीक व्हडलो हाडटा आनी आज अशी एक प्रपोजल आयला की येदो व्हडलो कॅसिनो आज पणजेन येवपाचो आसा तो 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच म्हणजे पणजेन ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ताच्या पेक्षा व्हडलो हो कॅसिनो वेसल आमच्या रिवर मांडोवीन आसतलो सो खंय तरी सरकार पणजेकारांक आनी गोंयकारांक फटयता ह्या इश्यूचेर आनी तो कसो म्हळ्यार आमकां पयलीं सांगलें की फक्त 6च लायसन्स आसा आमी नवे लायसन्स दिवना नवे कॅसिनो येना म्हणटा पूण दिस इज लायक सेईंग की बाबा एक मारुती 800 लायसन्स दिता ती मारुती 800 काडटा मागीर एक एसयूव्ही हाडटा एसयूव्ही काडटा मागीर आनीक व्हडली गाडी हाडटा आनी आतां बस हाडून हांगा दवरपाची एक तांची त्याच लायसन्साचेर मारुती 800च्या लायसन्साचेर एक बस चलोवपाची तांचो एक हो प्रयोग चल्ला सो तुम्ही जाणा की जशें सांगलें कॅसिनो खातीर पणजेकारांनी खूब सोंसलां पूण अशें तुमी पळयल्यार फाटले 12 ते 15 वर्सांनी जितले कॅसिनो तेन्ना आशिल्ले आनी जे आज आसा टोटल कॅपॅसिटी हॅज बीन ऑलमोस्ट 10 टायम्स जी ओरिजिनली आशिल्ली सो द इफेक्ट एंड द नेगेटीव इम्पॅक्ट इज ऑल्सो 10 टायम्स आनी हाचे नेगेटीव इम्पॅक्ट तुमी सगळे जाणाच आमचे बाकीचे सुद्दां मेंबर आसा ते तुमकां सांगतले आमकां पार्किंगाचो इश्यू जाता गार्बेजाचो इश्यू जाता क्रायम वाडला पणजेन आमची म्हादय रिवर इज अफेक्टेड एंड इज पोल्युटेड एंड इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस म्हणजे येदी व्हडली बिल्डींग तो नदयेक भितर घालता आनी तुमी म्हणटा की आमी म्हादय वाचयता म्हणून सो हाज्या खातीर मेनली आमी हांगा सीसीपीक मेळपाक आयिल्ले आनी तुमी जाणा की रेश मागोसाच्या विलेज पंचायतीन सुद्दां ह्या मुद्द्याचेर एक ग्रामसभा घेवन हो कॅसिनो जो थंय पार्क जावपाचो आशिल्लो तांणी तो ओपोज केलो म्हणून आतां कॅप्टन ऑफ कोर्ट्सान हो पणजे सायडीक हाडला सो आतां पणजेकार हाका ओपोज करता आनी आमची इलेक्टेड बॉडी आसा ती सीसीपी सो वी हॅव कम हियर टू डिमांड अ स्पेशल मिटींग ऑफ द सीसीपी आनी मेयरान आमकां एश्युरन्स दिला की 12 तारखेक सकाळच्या 11 वरांचेर हांगा ही स्पेशल मिटींग जातली म्हणजे तांची रेग्युलर मिटींग आसा पूण ह्या मिटींगेन हो मुद्दो ते दे वील टेक इट अप आनी आमकांय तांणी येवन आमचे विचार मांडपाक सांगले आमी एक पॉयंट मेनली करूंक सोदता की आरपोरा कितें जालें सगळ्यांक म्हाका दिसता याद आसा हे आमी विसरूंक जायना 25 पीपल लॉस्ट देयर लायव्स बिकॉज ऑफ इलिगॅलिटीज परमिटेड बाय अ करप्ट गव्हर्मेंट आनी जेन्ना कॅसिनोचे तुमी वेसल्स पळयता तातूंत हजारांनी लोक आसता लिटरली हजारांनी लोक आसता एका कॅसिनोन उजो लागलो जाल्यार तांणी थंय वचपाचें म्हणजे तांचे कडेन दोनूच चॉयस आसतले दे वील हॅव टू आयदर डाय बाय फायर ऑर डाय बाय ड्रावनींग इज दीस द चॉयस वी वॉन्ट टू गिव द पीपल हू आर विजिटींग दीस प्लेसीस सो हो एक व्हडलो पॉयंट आसा फक्त आमी पणजेकाराच्या वतीनूच न्ही इन जनरल ऑन अ ह्युमॅनिटेरियन स्टँड म्हाका दिसता हे कॅसिनोज आर जस्ट म्हळ्यार दे आर अ मास कॅज्युअलिटी डिझास्टर वेटिंग टू हॅपन सो हे सगळे मुद्दे घेवन आमी आज हांगा सीसीपीन आयिल्ले आणि हांव मागता की मॅडम पॅट्रिशिया सो मेयरान कितें सांगला तुमकां No, we were surprised that the mayor, when we brought this problem forward, he says, you know, the river doesn't come under us. It's only the land. But the disastrous effect of these casinos in the river is showing on the land. Whether it's parking, whether it is our roads being full, whether it is garbage, whether it is sewage, our health problems. But he feels that it's a river problem, it's not a land problem. I personally feel that the mayor is not interested in the citizens of Panjim. He's only looking at this problem being a river problem, and that is what shocks me. I thought we had a corporation that is concerned about the citizens, about the people of Panjim, but it doesn't seem so. So I was very disappointed with this meeting, to tell you very frankly. वाल्मिकी तुम्ही
आसा पणजेकारांचो इशू आहा बिकॉज कजिनोज हांगा आसा आनी आख्खो गोंयचो आसा. सो बाकीचे जे इश्यूज आसा ते एक आमच्या सोसायटीचेर कितें इम्पॅक्ट जाता तो. सो ड्रग्स वाडला, प्रॉस्टिट्यूशन वाडला, मनी लॉन्ड्रींग. आतां सुरयोत न्ही, आतां गन्स सुद्दां लोक वापरता कित्याक माफिया राज चालू आसा. आनी हो तर गन कल्चर तर गोंयांत आयलो जाल्यार हे गोंयकारांचेर सामके खूब वायट परिणाम जातलो. मागीर आमच्यांनी ते खूब लेट जातले. आतां तर आमी कजिनो भायर काडिना जाल्यार हो कजिनो जो गोंयांत येयला तो सगळे गोंयकारांक एक मोठो खतरा जे म्हणटा आमी आसा. सो सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आनी जाता ते भाशेन आपलो कितें म्हणटा तो सांगात दिवपाक जाय, सपोर्ट दिवपाक जाय हे कजिनो बंद करपाक. कजिनो नासतना गोंय सुशेगाद चलतालें. आमकां ऑल्टरनेटीव सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू जनरेशन करपाक जाय. रेव्हेन्यूच्या नांवार आमकां मारून उडोवपाक आमी परवानगी दिवपाक जाय. एकच पर्टिक्युलर कॅजिनो येता ताच्या संदर्भात आसलेल्या सगळी कॅजिनो इशू पयलीं वयर आयलो म्हणजे आमकां थोडे दिसा पयलीं ते थोडे एक बार्जीस आनी जे स्टेजींग स्ट्रक्चर्स आसा ते दिसले. सो जेन्ना आमी ताची इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की येदो व्हडलो कॅसिनो येता. सो डेफिनेटली अर्जंट मॅटर इज दॅट दीस न्यू कॅसिनो शूड नॉट एंटर. पूण ओवरऑल आमचो डिमांडूय आसा की आतां हे सगळे कॅसिनो आसा ते सुद्दां आतां भायर काडपाची म्हाका दिसता टायम आयला. बिकॉज हे कॅसिनो मोठे मोठे जायत रावल्या आनी जर आज आमी बंद करले ना जाल्यार म्हाका दिसता पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें पडटलें. जेन्ना ऑफशोर कसिनो म्हणटा न्ही ते एक्चुअली अशें न्हंयेन आसपाक जायना, ते भायर आसूंक जाय. तरी पूण ऑफशोराच्या नांवार ते सद्या आमी पळयता की मांडवी न्हंयेंत आसा. सो हाजेर कितें तुमी फुडें डेफिनेटली त्यांनी डेफिनेशन चेंज केला ऑफशोराचे. सो सरकार कायदे हाडटा कजिनो खातीर, लोकां खातीर न्हू. आनी आतां कितें जालां, एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर घालता. सो मेयर म्हणटा की हे रिव्हर इश्यूज म्हाजे अंडर येना. मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, नाव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तर आमी विचारले जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा ते होम डिपार्टमेंटाचेर. मागीर हांगा रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटूय हातून इन्वॉल्ड आसा. खूब डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा पूण मेन डिपार्टमेंट म्हणजे ते होम डिपार्टमेंट आनी चीफ मिनिस्टर. आनी चीफ मिनिस्टराक आमचो उलो चीफ मिनिस्टराकूय की हे कजिनो बंद करा. मॅडम आता तुम्ही सीसीपी नेलेले बट सीसीपी इटसेल्फ इज सेड सीसीपीन म्हटल्यार हे तेंका पडना. सो बिकॉज इज कमिंग इन द रिव्हर. सो कितें आसा की वी आर गोइंग टू ऑल कन्सर्न डिपार्टमेंट. पूण कितें आहा, ज्युरिस्डिक्शन जे तांकां लागता, जो पावर्स मेयरा कडेन आसा तो पावर्स ताणें वापरपाक जाय. आमी हांगा सिटिझन्स ऑफ पणजी म्हणून येयला. मेयर आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी ताका सांगला हे पणजेकारांचो जो आवाज आसा तो तुमी सरकाराक पावो, कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनी तुज्या पावरान जे कितें आसा की ताका गार्बेज लागता, ट्रॅफिक मॉनिटरींग, एडवर्टायजमेंट्स, तो वास पडे येता तो हांगा कांपालाक तर तुमी रोडाचेर येयल्यार आमचे पॅन्जन मार्केट आहा थिंगा सगळो सुवेजाचो वास येता. हे जे इश्यूज कॉर्पोरेशनाक लागतात ते इश्यूज जे ताजे खाला आसा ताणें ताजी दखल घेवपाक जाय आनी ऍक्शन घेवपाक. पूण मेयर म्हणटा तांकां त्रास जाता पूण इकॉनॉमिकली तो हेल्प करता म्हणून ते म्हणटा आपूण टॉलरेट करता. सो रेव्हेन्यू जेन्ना आमी जनरेशन करता तेन्ना आमी एथिकली करपाक जाय. ओके, फाल्यां प्रॉस्टिट्यूशनान पयशे येता म्हणून आमी प्रॉस्टिट्यूशनाक सपोर्ट दितले, ड्रग्सान पयशे येता म्हणून आमी ड्रग्साक सपोर्ट दितले. सो एडिक्शन जे आसा ते एडिक्शन इज नॉट द मेन इकॉनॉमी. So main economic policies should not be dependent on addictions. So alternate आमी काडपाक जाय. We can't find this illegal route. आणि सरकाराक जितले पैसे मेळटा न्ही तितलेच पैसे परत कॅसिनोचेर खर्च जाता. तितलेच तांकां टॅक्स इन्सेंटीव दिता. तुमी जाणा कोविडा वेळार 277 कोटीचो टॅक्स वेवर दिल्लो कॅसिनो खातीर फक्त. तेन्ना बोवाळ जालो मागीर तांणी तो फाटीं घेतलो.
आणि सगळे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा चल्ल्या जेटी जावं ती आता एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बिल्डिंग जावं हे सगळे कॅसिनो खातीर हे पणजेकारांक मागल्या जाय म्हणून पूण हे सगळे कॅसिनो तुम्ही खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची बिल्डिंग आसा तेच्या खातीर तुम्ही एंटिटीन सुद्धा गेल्ले दिसता म्हाका Correct, हय. पूण ताच्या फुडें मागीर काय फॉलोअप जालें ना काय कितें तातूंत ती केस एनजीटीन कितें म्हळें की इट इज सेम प्रॉब्लम तोच जाला दे आर बिल्डिंग इट अंडर द गायज ऑफ गव्हर्नमेंट स्ट्रक्चर्स व कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणून बिल्डिंग बांदल्या पूण थोड्या दिसांनी जेन्ना इनॉग्रेशन जातलें तुमकां दिसतालें की फक्त कॅसिनो खातीर बांदल्या सो एनजीटी हॅज अलाउड दीस स्ट्रक्चर ऑन द assumption that captain of ports has said की आमकां जाय म्हणून फॉर आर ऑफिशियल वर्क सो ताणी इट इज अ बिल्डिंग ऑफ पब्लीक इम्पॉर्टन्स म्हणून एनजीटीन ती अलाव केल्या ज्या दिसा कॅसिनो वतले त्या बिल्डिंगेन वी विल गो बॅक टू द एनजीटी अँड वी विल शो देम दॅट ऑलरेडी तेंच्यांनी म्हाका दिसता स्टेटमेंट केल्लो की हे सगळे जेटीस आसा ते काडून ती ऑफिसां थंय वतली म्हणून एकदा स्टेटमेंटूय आसा पळया ऑफिसा वता काय सगळे कॅसिनो वता ते पयलीं पळया आय जस्ट वॉन्ट टू ऍड मेयरान सांगला की तांकां फक्त 10 लाख रुपीज मेळटा रेव्हेन्यू मेळटा हे कझिनोंतल्यान सो 10 लाख आमच्यान ऑल्टरनेट सोर्स प्लान आम्ही जनरेट करू शकना 10 lakh is such a small amount for a big city so we should not allow all these evils for just for 10 lakh rupees मंथली हो काय कशें वाल्मिकी म्हाका सांगता तुम्ही आता मेयराक मेळ्ळे तुम्ही आता तुमच्या आमदाराक मेळटले पणजेचे कित्याक सांग वाल्मिकी कित्याक तुम्ही आता आमदाराक मेळटले कित्याक त्या आमदारान सांगलेले 100 दिसा भितर कॅसिनो काडटले म्हणून सो 100 दिसांनी ताणी कॅसिनो काडूंक ना पूण 100 दीस जावच्या पयलीं तो बीजेपीन गेलो ओके सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉमिसीस ऑफ द MLA पूण कितें आसा दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल सो आमकां तांचे कडेन वचचें पडटा सो आज आमी आतां CCPन आयल्या जशें तुमकां सांगलें बाकीचे सुद्दां खुबशे डिपार्टमेंट्स आसा वेर वी आर इनवर्टींग अ सिमिलर लेटर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स GCZMA मागीर होम सेक्रेटरी मागीर रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आनी इवन पुलीस सो हांचे कडेन आमी हे लेटर आज इनवर्ट करतले आनी MLAक आमी फाल्यां मेळपाचो एक अपॉइंटमेंट घेतले आनी वी वील आस्क द MLA टू टेक अस टू द CM ऑल्सो बिकॉज हे खंय तरी आतां स्टेट लेवलाचेर हाजेर डिसिजन जावंक जाय दॅट इनफ इज इनफ वाल्मिकी खंयची बॅनरां हे आता सगळे आमी पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज म्हणून एक ग्रुप केला पूण हो एक सिटीजन ग्रुप पूण तुम्ही लोकल्सां कडेन उलयल्या कारण कशें आसा कसिनो म्हणटकीर जे सरावंडींग एरिया आसा तांचे जे टॅक्सीकार आसा जावं हॉटेल्स आसा तांकां बिझनेस मेळटा ते फाल्यां बोवाळ मारतले जर अशा तरेचे जर ना सी इन द एंड जे हांगा सर्विसीस मेळटा पयलीं दोज आर हॉस्पिटॅलिटी सर्विसीस म्हाका दिसता पणजे लोक आमची पणजे पळोवपाक येवंक जाय कॅसिनो आनी गॅमलिंग करपाक येवंक जायना सो डेफिनेटली इफ वी प्रमोट पेंजीम एज अ हेरिटेज सिटी 200 वर्सांची सिटी ही इतले सुंदर जागे आसा हांगा पळोवपा सारखे वी हॅव टू प्रमोट पेंजीम एज द डेस्टिनेशन नॉट कॅसिनोज एज द डेस्टिनेशन आनी जेन्ना टुरिजम आमी तशे तरेन प्रमोट करतले then the same people will get the same business taxi car also hotels also सगळ्यांक business मेळटलो we are not against the economic benefits but there was life before casinos and there will be life after casinos गेले म्हणून पणजे काबार जावचे ना and we assure all the people the Goans and the Ponjekars who are working on the casinos or are benefiting from the casinos आम्ही promise करता की we will fight for your rights also Valmiki, if your government comes, will your government will throw this casino? no, this is not a political thing so we cannot ना पूण CCP इलेक्शनूय सध्या लागीं आसा CCP this has इलेक्शनूय nothing to लागीं do आसा with any elections or any party again this is a citizens हो कंटिन्यू उरतलो तुमचो हांव पणजे जाला पणजे वाडला हांव पणजे रावता हांव पणजे काम करता आनी म्हाका पणजेचेर ना मोग आसा. हो तुम्ही कंटिन्यू लावन धरतले कारण CCP इलेक्शन सध्या लागीं पावला म्हणून बी मागीर लोक चिंततले की हे इशू मुखार येता काय बी म्हणून ना ना जशें सांगले हो इशू मुखार आयलो तेन्ना आमी दर्यान पळयलें तें काम चल्लां म्हणून दॅट इज वाय वी हॅव कम हियर टुडे इट हॅज नथिंग टू डू विथ इलेक्शन मेयरान म्हटलं की त्यांची प्रोसिजर समज सारको आसा जाल्यार ट्रेड लायसन्स दिवपाक आमकां शक्य आहा म्हटलं ऑप्शन ना म्हटलं जाल्यार तुमी येवन मेळोन कितें फायदो मेयरान तेणें ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला सांगले पळय हो इशू रेश मागो सायडीनूय जाल्लो थंय ग्रामसभा जाली आनी लोकांनी सांगले की आमकां हो नाका म्हणून ग्रामसभान रेझोल्युशन वॉज रिस्पेक्टेड बाय द विलेज पंचायत अँड ऑल्सो बाय द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन काल आमी उलयले ताणें स्वता मेळ्ळो की थंय बाबा थंय लोकांचो ऑपोजिशन आशिल्लो पूण आमी शिफ्ट करता म्हणून आतां हांगा लोकांचो ऑपोजिशन आसा आतां शिफ्ट करूंक जाय न्ही इफ CCP सेज दे आर पावरलेस then that he is admitting his failure but people will continue to put the pressure on all the departments प्रोसिजर सारको म्हणटाले ते ट्रेड लायसन्स दिसले तेंकां प्रोसिजर कसो सारको करपाचें तांकां सगळें बरें खबर आसा तें तुमी जाणा पूण वी वील शो दॅट पेंजीम सिटी ऑफ पेंजीम कॅनॉट हँडल एनी मोर कस्टमर्स फाल्यां भारतात एक मिटींग आसा तेन्ना CCPची मिटींगेक तुमी
प्रेशरायज करतले रेजोल्युशन घेवपाक 100% हय. तो म्हणटा रेजोल्युशन घेवन कितें फायदो जातलो, जालो न्ही फायदो. तो रेजोल्युशन सुद्दां घेवपाक तयार नाशिल्लो, पण आमी सांगलें ना तूं मिटींग घे, रेजोल्युशन घे. तू हेज अग्रीड टू डू दॅट आनी त्या रेजोल्युशनाचो डेफिनेटली प्रेशर जातलो. रेजोल्युशन घेऊन कितें फायदो जाता आमी पळयता खुबशे पंचायतीन जावं रेजोल्युशन घेतलेली कोर्टान वता आणि ती भायर पडटा. इन द एंड CCP इज द लोकल बॉडी रिप्रेझेंटिंग द पीपल ऑफ पणजे. सो तांचो एक वॉयस ऑफ द पीपल. हांगा कॉर्पोरेशनान ग्रामसभा जायना, आमी खंय वचपाचें, वेर डू वी रेज आवर वॉयस. CCP इज द ओनली प्लेस. सो मागीर जशें सांगलें, दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स वी आर टेकिंग. ताच्या मागीर सगळे डिपार्टमेंटांनी आज वतले, फाल्यां MLA कडेन वतले, परवा CM कडेन वतले. बट वी विल मेक शुअर दॅट दिस इशू इज रिसॉल्व. Responding to the concerns, CCP Mayor Rohit Monserrat stated that he personally does not support casinos and acknowledged the sentiments of Panjim residents. However, he clarified that the CCP has no authority to issue casino licenses and its role is limited to granting trade licenses for offices on land. रिगार्डिंग कसिनो कितें उलोवप जालें? Yeah, so there is a proposal for a new casino that's to come in the. So the people have come to express their concerns regarding the casino. So they have asked us to basically on the regarding that. So this is new casino or it is coming on the older license of the casino? That I'm not aware of. See, Papa, CCP has nothing to do with the issuing of license of any casino. That comes under various departments. CCP only grants a trade license to the offices that they have present on the land. That's about it. We have no other role in setting up a casino or anything like that. But they have applied already for No, applying means they don't have to apply to CCP for a license, right? no for those No, but that no, not yet. The boat has not come also. No? So only at the final procedure they will think. टेम्पररी शिफ्टिंग at this spot मध्ये. I don't know, Baba, what the thing is. No, तुमकां काय what समजलं की No, we don't know. It doesn't, like I said, no, it does not, anything that happens on the river does not happen, does not, they don't have to intimate the corporation. It's only at the final stages of approval when they want to apply for a trade license for their offices or whatever, that is when they come for us. CCP रे भितर येता न्ही, सो तुमकां कितें खबर Baba, see, water does not come under the CCP okay, at all. So the corporation has nothing to do with the issuing of licenses to any casino or anything like that. See, at most, all we do is collect the garbage which is paid for. That is the only thing that the corporation so does. all the casinos operating in Mandavi doesn't have Nothing has to do with the corp. We don't issue licenses for them to operate on the river. The river is not even our jurisdiction at all. See, all of this comes under the home department, river navigation, all of those. CCP is capable to take the load of traffic in the city afterwards. Baba, I cannot change the city is the size of the city only. How I can expand the city or anything. Like Rohit, that. Rohit, Make provisions for all of this. Are you for casino or against casino? they have no Are you supporting casino or against casino? See, personally, I As don't- concerned citizen of Panjim. Personally, I As a don't mayor. support this thing. Personally, I don't gamble and I don't like the habit also. रोहित आणि My personal thing. आणि फुटपाथाचेर जे ते एक्सटेंड करतात जे आपले And all we have taken action against all of them. no but at time of New Year and all they do decoration on footpath. And the decoration. Yeah, so that permission is given by CCP. For decorations only, we will get permission. That is okay. But encroaching footpaths? Well, that decoration, everybody puts decorations on the thing when we don't sit and. No, but if normal people go to If people are inconvenienced encroach, and all, yeah, then if we get a complaint and there are inconveniences and all, then we remove it immediately. because now also for 14th Feb they have encroached footpath and they have set up a complaints decoration. and encroaches, we say most of the time, if our staff go around or people call and things, then we act on it. Because it is on the main road. I have not seen This that. casino. They will remove as it. per Supreme Court order, I guess that nothing enclose the footpath. There should be no cover. So let me check and see. I'll check one side one. Now also the 14th Feb decoration is there. I've not seen, but I just came at like 11 o'clock. No, because it is blocking vegetation where. Then we will remove it. It's not a problem. That's fine. So आता तुम्ही लोकांक कितें उत्तर दिलें? See, they had a request now to put it in our council meeting. So we will add the resolution to the council meeting. When is the council meeting going to be? On the 12th. If they apply for trade license, will CCP allow them? See, if they have no, now if it is within their rights to think, we cannot say no also now. No, that is our thing. That is what I'm trying to say. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.